सुवार्थेंत आज जेजू कोणी सवाल करिना, पूण सुवार्थेंतले लिपते सवाल जेजू कोणाचे सक्तेन देंवचार दवंडायता म्हणल्याचेर आसा. हे कडच्यान तो देंवचाराचो लिडर वा मुखेली बेएल्झेबुलाचे शातीन देंवचार सोडयता म्हूण थोड्यांचे मतीन, तर हेर थोड्यांनी तो सर्गीन तावन एक कुणांकर दाखोव म्हणल्यांत देवाचे शातेन म्हणी व्यक्त जाला. देंवचाराचे शातीन देंवचार दवंडायता म्हणटेल्यांक जेजू दोन रितींनी जाप दिता. पयल्यान जेजूचे तुमचेशीच कोणाचे पदवेन दवंडायतात म्हणले सवाल जेजूच्या देंवचार दवंडावच्या अधिकारा विशीं उलयतल्यांचे राजांव नुल्ल करता. दुसऱ्यान जेजूचे वपारी बरीत सिव्हिल वॉराचे राजांव भोव तीक्ष्ण आसा. खंयचेच राज भितरल्या भितर फूट आसलें वा सिव्हिल वॉरांत वा आंतरीक झुजांत बुडिल्लें बिलकुल बाळवना, तर देंवचाराचे राज बाळवतवे म्हणल्यार राजांव देंवचारा विरोध जेजूचो अधिकार देंवचारांतूच येता म्हणलें राजांव नुल्ल करता. तिसऱ्यान जेजू आपलें देंवचार दवंडावप देवाच्या राजाक लागशिल्ल्यान जोडता. पूण देवाचे पदवेन हांव देंवचार दवंडायता जाल्यार दुबावावीन देवाचे राज तुमचे थंय येवन जाला म्हणल्या उतरांनी हें स्पश्ट जालां. हांगासर जेजूची पदवी आनी पदवी देवाच्या राजाक जोडप दोन्ही साद जाता. जेजून देंवचार दवंडवप देवाच्या राजांतल्या साल्वासावाचो एक अनभोग म्हणले परी दिसून येता. हांगासर जेजू उदेशी एक विंचोवन महत्वाची जाता. देंवचार पयस गेला म्हणून कोणेय ससारायेन आनी अजागृतकायेन रावचे न्हय. देवाच्या राज येदोळूच आयलां आनी संपूर्ण तरान व्यक्त जावंक ना देखून ह्या देंवचाराचो अपाय सदांच आसा आनी देंवचारा विरोध निरंतर झूज चालू दवरची गरज आसा.